काणकोण देळ्यांत जावपी प्रस्तावित मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड थळावे तिडकल्यात। हो प्रकल्प बेकायदेशीर आसा। देळे आनी हेर ताच्या शेजाराक आशिल्ले गांव म्हळ्यारूच श्रीस्थळ, खालवडे, मास्तीमळ, किनळे आनी पणसुले हे सोपुल्ले सुंदर आनी पाचवे 4 गांव। ह्या वाठारात असे प्रकल्प जाले जाल्यार गांवची शांतताय शेणटली। गांवात फावो ती वीज, उदक आनी हेर मुळाव्या सुविधांचो थळाव्यांक त्रास जावपाची शक्यताय आसा। ह्या येवपी प्रकल्पाक सुमार 150 फ्लॅटांचो आस्पाव आसा। देखून ह्या मेगा प्रकल्पाक मान्यताय दिवप अयोग्य आसा अशें थंयच्या थळाव्याचे मत आसा। तशेंच ह्या प्रकल्पाक लागून भायल्यान व्हड प्रमाणात लोक येतले आनी गांवांतल्या थळाव्या संस्कृतायेचेर आनी सामाजीक वातावरणाचेर परिणाम जावंक शकता असोय हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। तशेंच प्रशासनान 15 दिसां भितर योग्य तो निर्णय घेवन प्रकल्प रद्द केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिला। आज एक मुख्य विषय म्हणलो आसा जो एक मेगा प्रोजेक्ट जो आमच्या गांवां आयिल्लो आसा भितर वाड्यार। हेजे पयलीं आमगे वाड्यार एक कसले प्रोजेक्ट येयले नासले आनी हो बारीक सादारण हो 100-150 फ्लॅटांचो प्रोजेक्ट आनी हो जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमी गांवचे लोकांचे सामको मोठो अन्याय आसा। कित्याक हांवें पयलींच ताका ओपोज केल्लो। आमी जेन्ना कावन्सिलर मिटिंगे बसताले प्रत्येक मिटिंगे हांवें विशय काडलो असले प्रोजेक्टां परमिशन दिवचे पयलीं विचार करून दिवचें, लोकल कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवन दिवचें। कित्याक थिंगा रोडाची कॅपेसिटी कितली आसा, लायटीची कशी आसा, उदकाची कितें प्रॉब्लेम आसा हे जाण तुमी मागीर तेजेर डिसिजन घेवचें म्हणून। जेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळे आतां जेन्ना प्रोजेक्ट हो लायसन दिवन ऑलरेडी प्रोजेक्ट चालू जालो तेन्ना गांवचे लोक सामके चिडले। कित्याक हो प्रोजेक्ट इतलो आमगेले हें आसतना जाता कशें काय म्हण बेकायदेचेर। तर देळे शेटकार देळे आमी इतली घर पळयता 87 काय 90 कितली घरां आसा। सडनली एक प्लॉटान जेन्ना 150 फ्लॅट येता आनी 600-700 लोक जो आवटसायडर येवन रावता दिल्लीचो, राजस्थानाचो आनी खंयचो ट्रेडिशनल गांवां आमी शिगमो चवथ हे सगळे आसले कारणान हे आमकां साम त्रासदायक ठरतले। आनी सरकारा कडेन हांव मागता मागे मागणी तुमी साम चवकशी करची ह्या प्रोजेक्टाचेर। सगळ्याक गव्हर्मेंट CMA धाडले आमी हेजे पयलीं लेटर धाडले PWD मिनिस्टर, टावन प्लॅनराक, A to Z काणकोण PI, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, CO हर एकटे आमी ऑपोजिशन लिडर UV आलेमाव, विजय सरदेसाय एक्काल एकटे आमी नोटीस धाडली आहे। म्हणजे हेजे बद्दल हे कितें चलता हिंगा एक गांव कसलो आनी कितें म्हणून। हो आमचो गांव एक सुंदर गांव, एक हिरवेगार गांव। हो पळय खालवडेचो गांव, आमच्या ऑपोजीट खालवडेचो गांव आसा। पळय शेटकारवाडो, हे मास्तीमळ, हे सगळें आमचें लिंक तुटतलें, कांयच आसपाना हिंगा। हे जे हिरवे आहा पळय न्हू सगळें तांबडे जावन वयतलें। आमचो आमदार, आमचो मिनिस्टर रमेश तवडकर बाब आमी वचोन येयले, हांवें धीरज बाब पर्सनली मेळोन येयले, सगळें सांगलें हकिकत हिंगा अशें चल्लां। एक मोठें आमी आंदोलन करपाक तयार आहाय। हायवे सुद्दां बंद करपाक शकता आमी एक वेळाचेर। मामलेदारा कडेन आमी बसतले उपोशणाक, वेळ पडल्यार सेक्रेटरीएटाक हांव बसतलें, पूण हो प्रोजेक्ट ताबडतोब फाटीं घेवचो एक आमी सरकारा कडेन विनंती। येवन ते पर्सनली हिंगा येवन पळोवपाचें हिंगा बाबी कितें चल्लां। ना हिंगा आमकां चीफ गोवा म्युनिसिपालिटी इंजिनियर येना, ना कोण येना, भायले सायन्यू कितें चल्लां हें आसाय। आनी आतां फाल्यांच्यान आमी ऑगस्टा म्हयन्याक वता तेन्ना 1 ते 15 तारीख म्हळ्यार 15 दिसांचो सरकाराक आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी दिले ते कंप्लेनीची आमी जाप येतकीर आमी 15 दिसांचो वेळ टायम पळयतले आनी परत आमी एक दीस ठरोवन सगळे लोकांचे फुड्यान उलोवन आमी केन्ना उपोशणां बसपाचें आनी फुडली आमगे रणनिती कशी करपाची ती आमी ठरयतले आनी घेवन बसतले। पळय ऑलरेडी आमी रिटर्न कंप्लेन परत पयलीं हांवें परमिशनां पयलीं दिवचे पयलीं हांवें सगळें ऑब्जेक्शन दिल्लें, तरी पूण तें परमिशन दिलें, सगळें दिलें, तें काम चालू जालें। तेजे नंतर आमी एक कांय जाणांनी 100-150 लोकांनी आमी सायन मान परत एक फावट सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी कंप्लेन दिल्ली, तरी पूण अजून म्हळ्यार आमकां कांय रिप्लाय येयला कांयच येयला। म्हळ्यार तें किंमत करना आनी आमी शेवट हें डिसिजन कित्याक घेवचें पडलें उपोशणां बसपाचें जावं आनी कितें स्ट्रायक करपाचो, कित्याक तांकां कांय कोणाक पडोन गेलें ना। ती कंप्लेन तेमी खंय कचऱ्या डब्या उडयली ती आमकां खबर ना। शेवट आनी लोकशाही हेतूंतल्यान आमकां आनी खंयचो मार्ग ना म्हणटा लास्ट डिसिजन आमगेलें उपोशणां आमी घेवन बसतले। एक अपील करता, गोंयची सगळीं NGOs आसतले जे गोंयकारां खातीर झगडताय, तुका निसर्गा खातीर झगडताय, ह्या सगळ्या लोकांनी आमकां हेल्प करपाक हांव उलो मारता एक फावटी। आनी सगळें हांव म्हागे मोबायल नंबर जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव धाडून दिता 9822166210 ह्या नंबराचेर कॉल करचें। आनी कोण आमकां हेल्प करूंक सोदताय ह्या प्रोजेक्टा खातीर तेमी सगळ्यांनी आमकां येवन संपर्क सादचो। गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत।